नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकालाक धरून परत एक फावट राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी एका खबरापत्रात लेख बरोवन महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदाना वेळार अफरातफर जाल्ल्याचो आरोप केला. ह्या आरोपाक जाप दितना महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी एक लेख बरोवन महाराष्ट्रात जाल्ली हार ही काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांकां पचूंक ना अशें सांगलें. लोकांनी दिल्ल्या जनादेशाचो असो अपमान करप योग्य ना अशें तांणी सांगलें. इतले मजगतीं वेंचणूक आयोगान काँग्रेसीन केल्ल्या फेक वोटर लिस्टाचो दावो न्हयकारला. मतदान वळेरेंत केल्ले बदल हे संविधानांत आशिल्ल्या तरतुदी प्रमाण केल्यात अशें वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां. इतले मजगतीं भाजपा फुडारी गिरिराज सिंग हांणी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हाचेर टिका करतना लोकांनी एनडीएक स्पश्ट भोवमतान वेंचून हाडला आनी ह्या वाठारांत सरकार लोकां खातीर वावुरता हें स्पश्ट जालां अशें म्हळां. हाका लागून राहुल गांधीक आपल्या अपयशाचो अदमास आयला आनी ताका लागून ते अशे फटीची वक्तव्यां करतात असो आरोप सिंग हांणी केलो. जायजा उनको मिल चुका है. जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है. जनता आज एनडीए के साथ इसलिए है, हर गांव में सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, हर सेक्टर में सरकार काम कर रही है. जनता एनडीए के साथ है. राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं. डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति हैं. खासदार रविशंकर प्रसाद हांच्या फुडारपणाखाला ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच कार्यावळी अंतर्गत सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ आपल्या 6 देशांच्या दौऱ्या उपरांत देशात परत आयला. ऑपरेशन सिंदुराविशीं जागतीक मळार आतंकवादा आड भारताची भूमिका स्पश्टपणान मांडपाचें काम यशस्वीपणान जालां अशें खासदार रविशंकर प्रसाद हांणी सांगलें. बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है देशों में और सबों ने कंडेम किया, सहानुभूति की. ये एक बहुत नई बात है और जिस उद्देश्य से हम लोग को भेजा गया था, वी सॉ ए ग्रेट कन्वर्जेंस, बीट इंग्लैंड, बीट जर्मनी, बीट कोपेनहेगन, बीट जर्मनी और इवन इन ब्रसेल्स. हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गए और हर जगह एक स्वर से इसकी आलोचना हुई. गोय वैजकी महाविद्यालयात काल भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या अचकीत भेटे वेळार दुयेंतींक योग्य पद्धतीची वागणूक दिवंक नाशिल्ल्याचें कारण सांगून मुखेल वैजकी अधिकारी डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकार हांकां तात्काळ निलंबीत करपाचे निर्देश दिल्ले. ह्या फाटभुंयेर सामाजीक संकेतथळाचेर तशेंच हेर माध्यमांवेल्यान वैजकी संघटनांनी तशेंच लोकांनी खर प्रतिक्रिया उक्तायली. हे विशीं मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर जारी केल्ल्या संदेशात भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे बरोबर चर्चा केल्या उपरांत डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकार हांकां निलंबीत करचे ना अशें आश्वासन तांणी गोंयच्या जनतेक दिलां. राज्य सरकार तशेंच गोंयची वैजकी संघटना जनतेक बऱ्यांतली बरी भलायकी सेवा दिवपा खातीर कटिबद्ध आसा अशें तांणी सांगलां. तशेंच कठीण परिस्थिती आनी अविरत यत्न करून लोकांक मोलादीक भलायकी सेवा दिवपाचें काम दोतोर करतात ताची आमी तुस्त करता अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. इतले मजगतीं भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या औपचारीक संकेतथळावेल्या संदेशा प्रमाण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री हांच्या मदीं जाल्ल्या चर्चेत मुखेल भलायकी अधिकारी डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकार हांच्या आड निलंबन जावचें ना. ह्या प्रकरणात खोल चौकशी तशेंच दोनूय पक्षाक आपली मतां मांडपाची सुविधा दितले. ताचे उपरांतूच फुडली कारवाय जातली अशें स्पश्ट केलां. शेवटाक ह्या संदेशांत दोतोरांनी जनतेविशीं संवेदनशील आसचे, खासा करून वरिश्ठ नागरिकां खातीर योग्य ती जापसालदारकी घेवची अशें ह्या निवेदन संदेशांत तांणी म्हळां.
विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर 7 दिसांच्या फ्रान्स, युरोपीय संघ आणि बेल्जियम भोवडे आसात. आपल्या फ्रान्स भेटेर ते फ्रान्साचे विदेश व्यवहार मंत्री जीन नोएल बारोत हांचे बरोबर द्विपक्षीय चर्चा करतले. तशेंच फ्रान्साच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांबरोबर चर्चा सत्रात ते वांटो घेतले. मेडिटेरियन रायसिना डायलॉग हाचे उक्तावण लेगीत विदेश मंत्री एस जयशंकर हांच्या हस्तुकी जातले. विदेश मंत्रालयान जारी केल्ल्या एका पत्रकात ह्या भोवडेर भारत आणि युरोपीय संघ, फ्रान्स तशेंच बेल्जियमा बरोबर आशिल्ल्या इश्टागतीचे संबंध अदीक घटमूट करपाच्या दिकेन यत्न जातले अशें सांगलां. धावेची परीक्षा पास जाल्या उपरांत आपल्या फुडाराचो विचार करून विद्यार्थ्यांनी ठोस निर्णय घेवचो आणि होच निर्णय तांच्या आयुष्यात बदल घडोवपी थारता अशें मत उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी उक्तायलां. ह्या निर्णयाक भुरग्यांच्या आवय बापायनी लेगीत प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. भंडारी समाजाच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. दिवचल तालुका भंडारी समाज संघटने वतीन शेनवारा मये पंचायत सभाघरात आयोजित केल्ल्या ह्या भोवमान सुवाळ्यात उत्तर गोयचे जिल्लो पंचायत अध्यक्ष शंकर सोडणकार, जिल्लो पंचायत सदस्य प्रदीप रेवोडकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँकेचे चेअरमॅन आशिल्ले आणि तेन्नाच्यान म्हजी ताचे कडेन वळख काय आणि नंतर ही वळख म्हणजे आनी सामकी लागींच्या लायल्या ती म्हटल्यार कितें ताची भयण जी आसा ती विनायक काकोडकरांच्या घरांतली आसा आणि मुंबय रावतात. त्यामुळे जेन्ना केन्ना वचप जाता पयलीं ते तुगे भयणीक वता आनी दुसरें खंयचेच ना हॉटेलीचें नांव विचार करीत ना. आयज संवसारीक समुद्र दिसा निमतान आजोरा रिसॉर्टच्या पंगडान आशवे दर्यादेग वाठारात नितळसाणीची मोहीम राबोवन समुद्र संवर्धनाचे बरे उदाहरण प्रस्थापित केला. समाजा मदीं समुद्र संवर्धना विशीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर ही मोहीम राबयल्या अशें ह्या रिसॉर्टाच्या अधिकाऱ्यांनी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलां. Azura by Ayatana Goa team, we have came to celebrate World Ocean Day, and it is our truly responsibility to make the ocean clean always, as a lot of tourism department comes over here, throughout the year, a lot of people comes over here as a tourism place. It is our quite responsibility to get the area clean always. And as a part of the responsible tourism, we celebrate World Ocean Day, Environmental Day, and all the environmental so that the area is always clean and to maintain the hygiene perspectives. Thank you so much. And on behalf of Azura by Ayatana Goa team, we always support the local tourism department to make the area always clean, hygiene, and to maintain the sustainability of the area. फ्रेंच उक्त्या टेनिस सर्तीच्या एकोड्या गटाची फायनल आयज जातली. फायनलीत डिफेंडिंग चॅम्पियन कार्लोस अल्काराज संवसारीक क्रमांक 1 वेलो खेळगडो जेनिक सिनर हाच्या आड खेळटलो. सांजे 6:30 वरांचेर हो खेळ जातलो. उपांत्य फेरयेत अल्काराज हाणें लॉरेन्सो मुसेटीक हारयल्लो जाल्यार सिनरान नोवाक जोकोविक हाका हारोवन फायनलीत पावल घाला. मजगतीं काल जाल्ल्या बायलांच्या एकोड्या सर्तीत अमेरिकन टेनिस स्टार कोको गॉफ हिणें संवसारीक पयल्या क्रमांकावेली आरिना सबलेंका हिका हारोवन पयलो रोलंड गॅरोस आनी दुसरो ग्रँड स्लॅम खिताब जिखला. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.